पुलीस खात्यान जाल्ल्या कॉन्स्टेबल आनी PSI भरतींत व्हड प्रमाणात भ्रष्टाचार जावन घोटाळो कसो जाला हें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय हांणी RTI म्हायतीच्या आदारान लोकां मुखार हाडला। आदल्या दिसा जाल्ल्या कॉन्स्टेबल परिक्षेंत 20 गुण घेवन नापास जाल्ले उमेदवार दुसऱ्या दिसा जाल्ल्या PSI परिक्षेंत 90 परस चड गुण कशे घेतात असो प्रश्न विजय सरदेसायान विचारला। या पुलीस भरती घोटाळ्यांत आस्पाव आशिल्ल्या पुलीस अधिकाऱ्यांचेर निलंबनाची कारवाय जावपाक जायच, पूण दुसरे वटेन ही पुलीस भरती रद्द करची अशी मागणी विजय सरदेसायान केल्या। शेनवारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी समेस्त गोंयकारांक तशेंच गोंयांत येवपी पर्यटकांक चोर्ला घाटांतलो रस्तो नितळ दवरपाचें आवाहन केलें। पर्यावरणाची राखण करप हें आमचें कर्तव्य जावन आसा, देखून सगळ्यांनी हो नेम पाळचो असो संदेश मुख्यमंत्र्यान आपल्या ट्विटर हँडलाचेर एक व्हिडिओ पोस्ट करून दिला। उटंगाराच्या पावसाक लागून शुक्रारा दूधसागर घसघश्याचेर साक पडलो आनी 40 पर्यटक अडकून उरले। या वेळार दृश्टी जीवरक्षकांनी 40 जाणांक दूधसागर न्हंयच्या पलतडी व्हरून पावोवपाक मजत केली। हवामान खात्यान फुडल्या 4 दिसांत पावसाची शिटकावणी दिल्या। पावसाक लागून दूधसागर घसघश्याची उदकाची पातळी वाडत आसा। दूधसागर घसघश्याचेर पर्यटक तशेंच हेरांनी वचचे न्हय अशी शिटकावणी दृश्टी एजन्सीन दिल्या। हाच्या पयलीं दूधसागर घसघश्याचेर बऱ्याचशा पर्यटकांक बुडून मरण येवपाच्यो घडणुको घडल्यात। गोयभर 85 इलिगल कॅसिनोज चलता। आपल्या फातोड्डा मतदारसंघात 5 इलिगल कॅसिनोज आसात आनी हे सगळे बेकायदेशीर कॅसिनोज सरकाराच्या प्रोटेक्शनान चलता असो खर आरोप विजय सरदेसायान केला। सध्याचे कॅसिनो सरकाराक 44 कोटी रुपया फारीक करून सरकाराक रेव्हेन्यू दिता, पूण हे जे इलिगल कॅसिनोज आसा ताचेर DGPन एक्शन घेवची म्हूण विजयान मागणी केल्ल्याचें ताणें सांगलें। वास्को नगरपालिकेच्या मार्केटान टॉयलेटीच्या जाग्यार फाटली कितलीशींच वर्सां जाली नगरपालिकेन बेकायदेशीरपणान बीफ विकपाक दुकान भाड्यान दिलां। दुकान धनिया कडेन दुकानाचो क्रमांक ना, तशेंच बीफ विकपाक वेवसाय परवानो ना, तरी लेगीत बेकायदेशीरपणान आजून बीफ विकप चालूच आसा। हाचेर कोणाचेंच लक्ष ना। नगरपालिकेन दुकान धनियाचो परवानो रद्द करचो आनी ह्या प्रकरणाची सारकी चवकशी करची अशी मागणी बिगर सरकारी संस्थेचो अध्यक्ष परशुराम सोनुर्लेकारान केला।
वजन आनी माप खात्यान तिसवाडी बार्देस आनी शाश्ट म्हालात वेगवेगळ्या आस्थापनांचेर धाड घालून उत्पादनाच्या पॅकिंगे विशीं वेवस्था म्हायती नाशिल्ल्यान सुमार 10 लाख रुपया मोलांची चॉकलेट, काजू आनी हेर ड्रायफ्रुटांची पॅकेटां जप्त केल्यात. वजन आनी माप खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण ड्रायफ्रुटाच्या पॅकिंगेचेर गरजेची म्हायती नाशिल्ल्यान दुकानदार जायत्या मोलांत विकत आशिल्ल्याची कागाळ खात्या कडेन गिरायकांनी केली. बार्देस तालुक्यांत 6 सुवातांनी 389 काजूची पॅकेटां, किशमिशाची 48 पॅकेटां, बदामाची 118 पॅकेटां, मसाला 20 पॅकेटां आनी चॉकलेटीचे 134 पॅकेटां जप्त केली. जाल्यार साश्टींतल्यान 5 दुकानांतल्यान दरेकी अर्द किलो 396 काजू, 71 किशमिश, 55 बदाम, 118 मसाले, 361 चॉकलेटी पॅकेटां तशेंच पणजे एका दुकानांतल्यान 285 काजू पॅकेटां जप्त केल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. मडगांव नगरपालिकेन वेवसाय परवानो ऑनलायन करपाचो निर्णय घेतला. ह्या निर्णयान मडगांवचे गांधी मार्केट आनी रेडीमेड कपडे विकपी संघटनेन खर विरोध केला. चडशे कपडे विकपी दुकानदार स्मार्टफोनाचो वापर करिनात, ताका लागून तांकां ऑनलायन सेवे विशीं कांयच कल्पना ना. देखून नगरपालिकेन 8 दिसां भितर आपलो निर्णय बदलूंक ना जाल्यार आमी संपार वतले तशेंच मार्केट बंद दवरतले अशी शिडकावणी मडगांवचे गांधी मार्केट आनी रेडीमेड कपडे विकपी संघटनेन दिल्या. सौर इलेक्ट्रिक हायब्रीड फेरीबोटीचे उक्तावण बिरेस्तारा केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांच्या हस्तुकी जालें. पूण पणजी सोडन उदका मार्गाचेर चलपी ह्या फेरी सेवेक चार्जिंग स्टेशनूच ना. ताका लागून ही फेरी सेवा बंद आसा. चार्जिंग स्टेशन उबारल्या उपरांतूच नोव्हेंबर मेरेन ही फेरी सेवा सुरू जातली. हातूंत फकत लोकांक यो वच करपाक मेळटले, गाडयो व्हरपाक मेळचे नात. ह्या फेरीबोटीचे उक्तावण जाल्या उपरांत 15 दीस फुकट सेवा दितले म्हूण जाहीर केल्लें. मात प्रत्यक्षान फेरी केन्ना सुरू जातली हें अजून जाहीर जावंक ना. केशव सेवा साधन ह्या विशेष भुरग्यांच्या शाळेन कुशळटाय विकासाचे धडे दिवपा वांगडाच भुरग्यांनी आत्मनिर्भर जावन आपल्या पांयाचेर कशें उबें रावचें ह्या सगळ्यांचे प्रशिक्षण दितात. ह्या विशेषांगी भुरग्यांचे शाळेंत वेगवेगळे उपक्रम चालूच आसतात. पूण दिवाळी लागीं पावली की तांची खाशेली तयारी सुरू जाता. वाळपय केशव सेवा साधना ह्या विशेषांगी शाळेंतले विद्यार्थी सध्या दिवाळीक लागपी आकाश कंदील आनी पणट्यो करपाक मग्न जाल्लीं दिश्टी पडटा. अंदू सुमार 3 वेगवेगळ्या प्रकारचे आनी आकारांचे रंगबिरंगी आकाश कंदील विद्यार्थ्यांनी तयार केल्या. फोंडा, बार्देस, काणकोण आनी आतां साश्ट तालुक्यांत काळ्या तांदळाचे प्रयोगीक तत्वांचेर उत्पादन करतात. भलायके खातीर हे तांदूळ बरे आसले तरी ह्या तांदळाचे दर 5 पटींनी चड आसा. गोंयांत हे राज्यांतल्यान येवपी पर्यटकांचे लेगीत ह्या तांदळा खातीर मागणी आसा. भविष्यात ह्या तांदळाची मागणी आनीक वाडटली अशी म्हायती विभाग कृशी अधिकारी शेरीफ उतार्दो हांणी दिली. साश्टी वाठारांत युवा आनी प्रयोगशील शेतकरी वालेंतिनो रॉड्रिग्स हांणी काळ्या तांदळाचे नव्या प्रजातीचे उत्पादन घेतिल्लें आसा.
तरणाट्यांनी शेतकी मळाकडेन वळपाक जाय अशें मत शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी व्यक्त केलां। शेतकी खात्यान हालींच मडगांवां तरणाट्या शेतकारां खातीर 8 दिसांची शेतकी तशेंच फलोत्पादन मळा विशीं प्रशिक्षणाची कार्यावळ घेतिल्ली। हातूंत 60 जाणांक वांटो घेतिल्लो। दिवाळीच्या परबे उपरांत अशाच पद्दतीची आनीक एक प्रशिक्षणाची कार्यावळ आयोजीत करतले अशें रवीन म्हणलां। तशेंच कोकोनट बोर्ड स्थापन करपाचें काम सुरू जालां अशी माहिती तांणी दिल्या। लोकांचो विरोध आसून लेगीत गोंय सरकार सागरमाला आनी जेटी सारकिल्ले हेर प्रकल्प हाडपाक सोदता। हे प्रकल्प उबारून गोंयांक कोळशाचें हब करून षडयंत्र रचपाचो हो यत्न आसा असो आरोप गोवा फॉवर्डाचो सर्वेसर्वा विजय सरदेसायन केला। गोंयचे सगळे मंत्री आपूण दलाल जावन सरकारी जमीन लुटपाक उठल्यात, मात जर अशें नासत जाल्यार हो कोळसो प्रकल्प उबारपाक लोकांची समजूत काडून तांकां पटोवन दिवचे असो सल्लो ह्या वेळार विजयान सरकाराक दिलो। भाजपाचे सरकार फक्त मंत्रिमंडळाच्या विस्तारान तशेंच खंयच्या मंत्र्यांक काडपाचो आनी कोणाक घेवप हाचेंच राजकारण करता। गोंयचे समाजकारणां विशीं ह्या सरकाराक पडिल्लें ना अशें विधान म्हापसा काँग्रेस गट अध्यक्ष विजय भिके हांणी केलां। मुख्यमंत्री जाल्यार दिल्ली भोंवडेतूच हालीं व्यस्त जाला असो थोमणो विजयान मारला। अमूल फूल क्रीम दूध आनी म्हशीच्या दुधाचे दरांत लिटरा फाटल्यान 2 रुपया वाड जाल्या। अमूल ह्या ब्रँडाच्या नांवान दुधाची उत्पादनां विकपी गुजरात कोऑपरेटिव्ह मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन हांणी ह्या दरांत वाड केल्या। हाका लागून आतां फूल क्रीम दुधाचे दर वाडून प्रत्येक लिटराच्या 61 रुपया वयल्यान 63 रुपया वाड जाल्या। ही दरवाड गुजरात सोडल्यार हेर सगळ्या राज्यांनी लागू आसतली अशी माहिती मेळटा। काँग्रेस पक्षाचें काम फक्त जनतेमदीं झगडी लावपाचें आसा, पूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखाला चलपी भाजपा पक्ष उदरगती खातीर वावुरता अशें विधान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हाणें हिमाचल प्रदेशांत जाल्ल्या भौशीक रॅली वेळार केलें।
सध्या राहुल गांधी भारत जोडो यात्रा खूब नेटान चालू आसा. तशेंच ह्या यात्रेक बरो प्रतिसाद मेळटनाय दिसून येता. मात अशें आसतना लेगीत राहुल गांधीन ही यात्रा करून कसलोच उपेग जावचो ना. काँग्रेस केन्ना सत्तेंत येवंक शकची ना अशी टिका भाजपाचो गोंय प्रभारी सीटी रवीन केल्या. फाटलीं 20 वर्सां भारत देशान राहुल गांधीचें फुडारपण पळयलां आनी ताच्या ह्याच फुडारपणा खाला काँग्रेस पक्षाच्या पदरात सदांच हारूच आयल्या. देखून काँग्रेस पक्षांत परतून सत्तेर हाडपा बदला ताणें आनी खंयच्याय देशांत वचून सत्ता गाजोवची असो थोमणो सीटी रवी हाणें मारला. हवामान खात्यान गोंय राज्यान सोमार मेरेन येलो अलर्ट जारी केला. फुडल्या 2 दिसांत विजेच्या गडगड्या सयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. तशेंच दर्यावेळेर 40 ते 45 वेगान वारे व्हांवतले. नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचे न्ही अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. शेनवारा संवसारभर व्हायट केन सेफ्टी दीस मनयतात. जगभरातल्या दोळ्यांत दिसनाशिल्ल्या लोकांची उदरगत, तांची गरज तशेंच तांचें म्हत्व लोकां मेरेन पावचे ह्या उद्देशान हो दीस मनयतात. गोंयानूय शेनवारा हो दीस मनयलो. तांच्या हक्कां विशीं समाजात जागृताय जावची ह्या हेतान पणजे बस स्टँड ते कला अकादमी मेरेन रॅली काडली. फाटल्या सप्तकाक मांद्रे पंचायतीन कचऱ्याचे अड्डे खाली करपाक नोटीस काडिल्ली. आतां सरपंच अमेश सावंतान परत वचून ते सुवातेर पळोवणी केली. वॉर्ड 10 ह्या वाठारांत आशिल्ली कचऱ्याची खोली खाली केल्ल्या. मांद्र्याच्यो हेर कचऱ्याच्यो खोली खाली करतलो अशें उतर अमेश सावंतान दिल्या. जे मांद्रे लोकांक बेकायदेशीर पद्दतीन कामां नाका ती जावंक दिवचो ना अशें अमित सावंतान पळोवणी करपाक गेल्या वेळार सांगलें. जमनीची कन्वर्जन जर थांबपाक जाय जाल्यार पिकावळीच्या जमनीचेर शेती जावपाक जाय. ते खातीर तरणाट्यांक शेती करपाक प्राधान्य दिवपाक जाय अशें मत शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी व्यक्त केलां. आमचें गोंय ल्हान, ताका लागून गोंय आनी गोंयचो सैम तशेंच गोंयच्यो जमनी राखून दवरपा खातीर शेतकी मळाक उर्बा दिवप गरजेचें थारता अशें रवीन म्हणलां.
मांद्रे पंचायतीत येवपी आश्वेच्या दर्यादेगेर जावपी बेकायदेशीर बांदकाम मांद्रे पंचायतीन बंद केलें. आश्वे वाठारांत आजोबाच्या देवळा कडेन पंचायती कडल्यान परवानो घेनासतना अतिक्रमण करून हट्स बांदल्यात आनी ते खातीर दृश्टीजीव रक्षकांचो टावर देवळाच्या वाठारांत उबारला. देवळाच्या वाठारांत अतिक्रमण करून बांदकाम केलां तें आमी खपून घेवचे नात अशें मांद्रेचो सरपंच अमित सावंतान सांगलें. तरणाट्यांनी शेतकी मळा कडेन वळपाक जाय अशें मत शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी व्यक्त केलां. शेतकी खात्यान हालींच मडगांवां तरणाट्या शेतकारां खातीर 8 दिसांची शेतकी तशेंच फलोत्पादन मळा विशीं प्रशिक्षणाची कार्यावळ घेतिल्ली. हातूंत 60 जाणांक वांटो घेतिल्लो. दिवाळीच्या परबे उपरांत अशाच पद्दतीची आनीक एक प्रशिक्षणाची कार्यावळ आयोजीत करतले अशें रवीन म्हणलां. तशेंच कोकोनट बोर्ड स्थापन करपाचें काम सुरू जालां अशी माहिती तांणी दिल्या. लोकांचो विरोध आसून लेगीत गोंय सरकार सागरमाला आनी जेटी सारकिल्ले हेर प्रकल्प हाडपाक सोदता. हे प्रकल्प उबारून गोंयांक कोळशाचें हब करून षडयंत्र रचपाचो हो यत्न आसा असो आरोप गोवा फॉवर्डाचो सर्वेसर्वा विजय सरदेसायन केला. गोंयचे सगळे मंत्री आपूण दलाल जावन सरकारी जमीन लुटपाक उठल्यात. मात जर अशें नासत जाल्यार हो कोळसो प्रकल्प उबारपाक लोकांची समजूत काडून तांकां पटोवन दिवचे असो सल्लो ह्या वेळार विजयान सरकाराक दिलो. भाजपाचे सरकार फक्त मंत्रिमंडळाच्या विस्तारान तशेंच खंयच्या मंत्र्यांक काडपाचो आनी कोणाक घेवप हाचेंच राजकारण करता. गोंयचे समाजकारणा विशीं ह्या सरकाराक पडिल्लें ना अशें विधान म्हापसा काँग्रेस गट अध्यक्ष विजय भिके हांणी केलां. मुख्यमंत्री जाल्यार दिल्ली भोंवडेतूच हालीं व्यस्त जाला असो थोमणो विजयान मारला. अमूल फूल क्रीम दूध आनी म्हशीच्या दुधाचे दरांत लिटरा फाटल्यान ₹2 वाड जाल्या. अमूल ह्या ब्रँडाच्या नांवान दुधाची उत्पादनां विकपी गुजरात कोऑपरेटिव्ह मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन हांणी ह्या दरांत वाड केल्या. हाका लागून आतां फूल क्रीम दुधाचे दर वाडून प्रत्येक लिटराच्या ₹61 वयल्यान ₹63 वाड जाल्या. ही दरवाड गुजरात सोडल्यार हेर सगळ्या राज्यांनी लागू आसतली अशी म्हायती मेळटा.
काँग्रेस पक्षाचे काम फक्त जनतेमदीं झगडी लावपाचें आसा, पूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखाला चलपी भाजपा पक्ष उदरगती खातीर वावुरता अशें विधान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हाणें हिमाचल प्रदेशांत जाल्ल्या भौशीक रॅली वेळार केलें. सध्या राहुल गांधी भारत जोडो यात्रा खूब नेटान चालू आसा. तशेंच ह्या यात्रेक बरो प्रतिसाद मेळटनाय दिसून येता. मात अशें आसतना लेगीत राहुल गांधीन ही यात्रा करून कसलोच उपेग जावचो ना. काँग्रेस केन्ना सत्तेंत येवंक शकची ना अशी टिका भाजपाचो गोंय प्रभारी सी.टी. रवीन केल्या. फाटलीं 20 वर्सां भारत देशान राहुल गांधीचें फुडारपण पळयलां आनी ताच्या ह्याच फुडारपणा खाला काँग्रेस पक्षाच्या पदरात सदांच हारूज आयल्या. देखून काँग्रेस पक्षांत परतून सत्तेर हाडपा बदला ताणें आनी खंयच्याय देशांत वचून सत्ता गाजोवची असो थोमणो सी.टी. रवी हाणें मारला. हवामान खात्यान गोंय राज्यान सोमार मेरेन येलो अलर्ट जारी केला. फुडल्या 2 दिसांत विजेच्या गडगड्या सयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. तशेंच दर्यावेळेर 40 ते 45 वेगान वारें व्हांवतले. नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वच्चे न्ही अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. शेनवारा संवसारभर व्हायट केन सेफ्टी दीस मनयतात. जगभरातल्या दोळ्यान दिसनाशिल्ल्या लोकांची उदरगत, तांची गरज तशेंच तांचें म्हत्व लोकां मेरेन पावचें ह्या उद्देशान हो दीस मनयतात. गोंयानूय शेनवारा हो दीस मनयलो. तांच्या हक्कां विशीं समाजात जागृताय जावची ह्या हेतान पणजे बस स्टँड ते कला अकादमी मेरेन रॅली काडली. फाटल्या सप्तकाक मांद्रे पंचायतीन कचऱ्याचे अड्डे खाली करपाक नोटीस काडिल्ली. आतां सरपंच अमेश सावंतान परत वचून ते सुवातेर पळोवणी केली. वॉर्ड 10 ह्या वाठारांत आशिल्ली कचऱ्याची खोली खाली केल्ल्या. मांद्र्याच्यो हेर कचऱ्याच्यो खोली खाली करतलो अशें उतर अमेश सावंतान दिल्या. जे मांद्रे लोकांक बेकायदेशीर पद्दतीन कामां नाका ती जावंक दिवचो ना अशें अमित सावंतान पळोवणी करपाक गेल्या वेळार सांगलें.
जमनीची कन्वर्जन जर थांबपाक जाय जाल्यार पिकावळीच्या जमनीचेर शेती जावपाक जाय, ते खातीर तरणाट्यांक शेती करपाक प्राधान्य दिवपाक जाय अशें मत शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी व्यक्त केलां. आमचें गोंय ल्हान, ताका लागून गोंय आनी गोंयचो सैम तशेंच गोंयच्यो जमनी राखून दवरपा खातीर शेतकी मळाक उर्बा दिवप गरजेचें थारता अशें रवीन म्हणलां. मांद्रे पंचायतींत येवपी आशवेच्या दर्यादेगेर जावपी बेकायदेशीर बांदकाम मांद्रे पंचायतींत बंद केलें. आशवे वाठारांत आजोबाच्या देवळा कडेन पंचायती कडल्यान परवानो घेनासतना अतिक्रमण करून हट्स बांदल्यात आनी ते खातीर दृश्टीजीव रक्षकांचो टावर देवळाच्या वाठारांत उबारला. देवळाच्या वाठारांत अतिक्रमण करून बांदकाम केलां तें आमी खपोवन घेवचे नात अशें मांद्रेचो सरपंच अमित सावंत हांणी सांगलें. मडगांव बोर्डा वाठारात चिकनगुनिया दुयेंस पातळपाक लागिल्ल्यान ह्या वाठारात भिरांत तयार जाल्या. डेंग्यू उपरांत आतां चिकनगुनियाचे चड दुयेंती सापडूंक लागिल्ल्यान हांगा फॉगिंग करपाचें काम सुरू केलां अशी माहिती तलावो नगरसेवक कामील बरेटो हांणी दिल्या. भलायकी खात्याचे 35 अधिकारी हांगा फवारणेचें काम करतले अशें तांणी सांगलें. कुठ्ठाळी शेतकार कॅल्प दर वर्सा पाली शेतकार संघटनेक शेती वेवसाया खातीर फुकट मशिनां दिवन आदार करतात अशें संघटनेचो अध्यक्ष रॉकीझिनो डिसोझान सांगलें. सरकाराच्या नव्या जेट्टी पॉलिसीच्या विरोधात नुस्तेमार आणि विरोधी पक्षांनी राजधानी पणजेत निषेध आंदोलन केलें. पर्यटना खातीर ह्यो जेट्टी नासून ह्यो जेट्टी कोळसो हाडपा खातीर बांदपाक सोदता असो आरोप ह्या वेळार आरजीचे विरेश बोरकारान केला. सरकाराक जर खरीच पर्यटन वेवसायाची उदरगत जावची अशी दिसता जाल्यार सरकार नुस्तेकारांक विश्वासान घेवन ही नवी जेट्टी पॉलिसी कितें आसा ती स्पश्ट कित्याक करिना असो प्रश्न ह्या वेळार आंदोलकांनी सरकाराक विचारलो.